नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश बामणकर। तर आता सुरू करूया गोवा टॉप 25च्या ह्या बुलेटिनाक। दिवचले बुधवारा जाल्ल्या भाजपाच्या सभेत गृहमंत्री अमित शहान गोंयांत आयिल्ल्या राष्ट्रीय पक्षांचेर भरपूर टिका केली। भाजपाचे डबल इंजिन सरकारूच गोंयांक प्रगती करपाक शकता असो एल्गार गृहमंत्र्यान केलो। 2022 22 सिटां परस चड जाग्यांचेर भाजपाक हाडून पक्षांचे हात मजबूत करचे असो उलो अमित शहान मारलो। गोंयच्या सरकाराची सगळ्यात पयली येवजण्यांची अंमलबजावणी केल्ल्या बद्दल गोंयची तोखणाय ताणें केली। अयोध्येचे राम मंदिर आणि नागरिकता हक्क कायदो ह्या विशया वयल्यान केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगान वास्को जाल्ल्या प्रचार सभेत जोरदार भाशण केले। धर्माच्या द्वेशाक लागून त्रासांत आशिल्ले विश्वातल्या लोकांक भारतात येवन सुखी जीण जगपाक दिवप चुकीची भावना काय कितें असो प्रश्नय ताणें लोकांक विचारलो। भाजपाक पुराय बहुमत दिवपाची मागणी ताणें केली। गोयच्या विकासा खातीर 17,000 कोटी गोंयांक दितले अशें उतर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन दिले। नुस्तेमारी वेवसायांत 7 पटींनी वाड जातली आनी गोंयचे नुस्तेकार करोडपती जातले अशें सभे वेळार नितीन गडकरीन सांगले। पर्यटना खातीर 12,000 कोटी रुपयांचे 30 प्रकल्प दिल्यात, तातूंतले 10 प्रकल्प पुराय जाल्यात अशें ताणें सांगले। लोक परत एक फावट भाजप सरकाराक वेचून हाडटले अशें शिवोली जाल्ल्या जाहीर सभेत नितीन गडकरी उलयतालो। केंद्रीय सरकारान आयज मेरेन कसलीच बरी कामां करूंक ना असो आरोप मुंबय काँग्रेसीचो अध्यक्ष मिलिंद देवरान केला। मंगळारा भाजप पक्षान संकल्पपत्र जाहीर केले, तातूंत 6 म्हयन्या उपरांत मीन वेवसाय चालू करतले अशें आश्वासन दिलां। भाजप सरकार फटीची आश्वासनां दिवन लोकांक फटोवपाचो यत्न करता अशी टिका मिलिंदान केली। पेट्रोलाची दर देंवतली अशें भाजप उलयता। परत भाजप सरकार सत्तेर आयल्यार कांयच बदल जावचो ना अशें देवरान सांगले। काँग्रेस हो एकमेव पर्याय जो भारताचो बदल करपाक शकता अशें मिलिंद देवरान पत्रकार परिशदेंत सांगले। फाटली 5 वर्सां भाजप सरकार मीन खण सुरू करपाक अपयशी ठरला। कसलीच कामां आनी उदरगत भाजपान करूंक ना। आता आपल्या जाहीरनाम्यांत परतून भाजप सरकारान गोंयकारांक फटीची आश्वासनां दिल्या। प्रमोद सावंतान गोंयकारांक मूर्ख करपाचे बंद करचे असो सल्लो राज्यसभा खासदार आनी तृणमूल पक्षाची गोंय प्रभारी सुष्मिता देवान भाजपाक मारलो।
भाजप सरकारान सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर अत्याचार केला असो आरोप काँग्रेसीचे प्रसिद्ध मुखेली सुनील कौठणकरान केला। 7वें वेतन आयोगाचो तांकां लाव मेळिल्लो नात, तशेंच भाजप सरकारान सुशिक्षीत विद्यार्थ्यांक पिडला अशी टिका सुनील कौठणकरान केल्या। नोकर भरती प्रवेश परीक्षेत 2 विद्यार्थ्यांक समान गुण दिवन घोटाळो केला अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। भाजप जुमला पार्टी आसा, देखून गोंयकारांनी काँग्रेसीकूच मत मारचें अशें आवाहन महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री आनी काँग्रेस फुडारी अशोक चव्हाण हांणी केलें। 2017त विधानसभा वेंचणुकेंत लोकांचो जनादेश मेळून लेगीत काँग्रेस सरकार स्थापन जावपाक पावोंक ना, पूण हे फावट तशें जावचें ना। कोणाचीच मदत घेनासतना काँग्रेस सत्तेत येतली, तशेंच काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युती एक हातीन सत्ता घडयतली असो विश्वासूय तांणी ह्या वेळार सांगलो। भाजपान वर्साक 6 सिलिंडर फुकट दिवपाचे लोकांक उतर दिला, पूण 5 वर्सां सत्तेन आसतना तांच्यांनी हें कित्याक करूंक ना? तशेंच येता त्या 5 वर्सां मिना खणी सुरू करतले अशें आश्वासन तांणी दिल्या, पूण तांचें सरकार आसतना मात तांचे कडेन ही कामां करपाक जायना अशें महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री आनी काँग्रेस नेते अशोक चव्हाणान म्हटलें। भाजपान गोंयचेर आर्थीक संकश्ट हाडला अशी खर टिकाय तांणी ह्या वेळार केली। बायलांचे बरे करतले म्हणीत मतां मागपी गोंयच्या राजकी पक्षांनी बायलांक उमेदवारी मात हाताच्या बोटार मोजपा इतलीच दिल्या। भाजपान 3 बायलांक जाल्यार काँग्रेसीन फक्त 2 बायलांक उमेदवारी दिल्या। 50% मताधिक्य आशिल्ली गोंयची बायलां हे फावट सरकार थारायतली, मात उमेदवारीच्या बाबतींत ती कितलीशीच फाटल्यान पडिल्ले दिसून येता। पन्नास टक्के मताधीक आशिल्ली गोंयची बायलां हे फावट सरकार थारायतली अशें प्रियंका गांधीन म्हटलां, मात उमेदवारीच्या बाबतींत ती कितलीशीच फाटी आसा अशें तिचें ह्या वेळार म्हणणें आशिल्लें। भाजपान गोंया खातीर मंगळारा 22 कलमी संकल्प पत्र जाहीर केलें। जाहीरनाम्यांत गोंय राज्याक 5 वर्सां भितून 50 बिलियनाची अर्थवेवस्था करपाची मोख हे जाहीरनाम्यांत उक्तायल्या। गोंय राज्या खातीर कॅन्सर हॉस्पिटल दिवपाचें आश्वासन दिलां। विजेवयल्यो गाडयो आयल्यो जाल्यार पेट्रोलाच्यो किंमती 62% उण्यो जातल्यो अशें गडकरीन सांगलें। सरकारान दिल्ली 80% आश्वासनां पुराय केल्यात अशें भाजपान सांगलें।
भाजपाचो जो जाहीरनामा आसा तो समाजातल्या सगळ्या घटकांक विचार करूनच तयार केला. जाहीरनामांतल्या 22 घोशणां मदीं बायलांचें सबलीकरण करपी, तशेंच तरणाट्यांक नोकरी दिवपाक आनी ज्येष्ठ नागरिकां खातीर येवजण्यो जाहीर केल्यात. भाजपाचो जाहीरनामो सर्वसामान्यांचो विचार करून तयार केला. ते खातीर हे फावट लेगीत सरकार भाजपाकूच निवडून हाडटले अशें महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री आनी भाजपाचे गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीस हांणी म्हटले. देशाची उदरगत करपी राजकारणाची देशाक गरज आसा, मात सत्ताधारी भाजप पक्षान देशाक एक बाबत सरकार दिला अशें विधान तृणमूल काँग्रेसीची गोंय प्रभारी महुआ मोइत्रा हिणें केलें. तृणमूल काँग्रेसीचे नुवेचे उमेदवार राजू काब्राल हांच्या प्रचार सभेत ती उलयताली. दोन 2022च्या वेंचणुकेत पदवीधरांचे प्रमाण देंवून गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्या उमेदवारांची वाड जाल्या. गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ले उमेदवार 18% आसात जाल्यार 30% कोट्याधीत उमेदवार आसात अशें तपशील असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्सान मांडला. ह्यो सगळ्यो गजाली पळोवन लोकांनी विचारपूर्वक आपलो उमेदवार वेंचचो अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. कोळसो नाका म्हणून राज्यांत होर्डिंग्स लावपी काँग्रेसीनूच गोंयांत कोळसो हाडला असो आरोप तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी आनी राज्यसभेचे खासदार लुइजीन फालेरो हांणी केला. आपल्या कडेन हे विशीं पुरावे आसात अशें तांणी ह्या वेळार म्हटले. काँग्रेसीन कोळसो गोंयांत हाडलो ते उपरांत भाजपान तांकां तेंको दिलो असो आरोप लुइजीनान केलो. तशेंच ह्या दोनूय पक्षांच्या सरकाराक गोंयाक पर्यटनाच्या जाग्याक आतां कोळशाचें केंद्र करपाचें येवजिलां अशें लुइजीनान म्हटलें. कोरोना काळात काँग्रेसीन कुटील राजकारणाची शीम हुपली असो आरोप भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभेन केलो. कोरोना ही एक वैश्विक महामारी, तातूंत लेगीत विरोधी पक्षांनी बुरशें राजकारण केलें. हे मनीसपण न्हय अशें म्हणीत प्रधानमंत्र्यान भारतांत पुराय केल्ल्या वासिनाच्या डोसाचो नियाळूय घेतलो. फोंड्या बाजार कॉम्प्लेक्साचे काम आयतारच्यान सुरू जालें. फोंड्या मार्केट कॉम्प्लेक्साचें बांदकाम 2009 सुरू जाल्लें, पूण अर्धवट पुराय जाल्ले बाजार संकुलाचें उक्तावण 2011 जालें. 95% प्रकल्पाचें काम पुराय जालें, पूण न्यायालयान ह्या प्रकल्पाची याचिका आशिल्ल्या कामाक स्थगीत दवरलेले.
मार्केट कॉम्प्लेक्साचे बांदकाम करपा खातीर थळाव्या लोकांक दुकानां मोडपाक नगरपालिकेन आदेश दिल्लो. त्या खातीर लोकांनी विरोध केलो. त्या प्रकल्पाक हालींच मान्यताय मेळ्ळी. आम आदमी पक्षाचो उमेदवार आसून लेगीत आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांक तेंको दिवचो सोडून कांय मतदारसंघांनी वेगवेगळ्या उमेदवारांक तेंको दिवपाचे आप उमेदवार पुती गांवकारान थारायला. आपच्या उमेदवारांक तेंको दीत जाल्यार भाजपाचे उमेदवार जिखतले असो भंय पुती गांवकारान उक्तायलो. सांखळे काँग्रेस उमेदवार धर्मेश सगलानी, दिवचलचो अपक्ष उमेदवार दोतोर चंद्रकांत शेटये, सावर्डेचो उमेदवार बालाजी गांवस आनी मयेचो उमेदवार राजेश कळंगूटकाराक तेंको दितलो अशें पुतीन जाहीर केला. आयज मेरेन खंयच्याच सरकारान कोंकणी अस्मिताये विशीं फावो ती गंभीरताय दाखल केल्ली ना. देखून नवें सरकार येतले तेन्ना तांच्यांनी कोंकणी भाशे खातीर म्हत्वाची पावलां उबारपाची गरज आसा अशें आवाहन कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्षा अन्वेषा सिंगबाळ हांणी केली. कोंकणी भाशा मंडळान काडिल्लो कोंकणी जाहीरनामो गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत उबे रावपी सगळ्या राजकीय पक्षां कडेन सोंपोवन तांच्यांनी निवडून आयल्या उपरांत ह्या जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी करची अशी आस्त कोंकणी भाशा मंडळ आनी कोंकणी समाज फुडाऱ्याच्या सरकारा कडेन दवरता. गोंय 24,000 कोटी रुपयाच्या रिणांत आसा. देशांतल्या सगळ्या राज्यांचो आढावो घेतल्या उपरांत गोंय नकारात्मक वाडीचो दर आशिल्ल्या वळेरेंत येता अशें भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालांत म्हटलां. भाजपाच्या सरकारान गोंयची सामकी बाबत परिस्थिती करून उडयला हे हातूंतल्यान स्पश्ट जाता अशें विधान काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी पी चिदंबरम हांणी केलें. हे विशीं हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक ओपन डिबेट करपाक शकता अशें चिदंबरान म्हटलें. गोंयची सैमीक आर्थीक परिस्थिती तशेंच सुरक्षतेच्या यंत्राची परिस्थिती सामकी वायट जाला अशें तांणी त्या वेळार म्हटलें. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोंयकारांक फटोवपाक आयला अशी खर टिका बाणावलेचो चर्चिल आलेमांवान केली. फाटल्या वर्सा मोडिल्ल्या लिटल फ्लावर चर्चच्या पुनर्बांधणे बाबत दिल्ली उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करपा बाबतीत चर्चिलान आपली भूमिका स्पश्ट केली. फरीदाबादच्या बिशपान आपूण ह्या गजालीचें राजकारण करता असो आरोप केल्याचे ताणें ह्या वेळार सांगलें. या विधानसभा वेंचणुकेत फक्त भाजप सरकाराक निवडून हाडचे अशें आवाहन रवी नायकान केलें. ह्या खेपेक भाजप सरकाराक जर निवडून हाडिना जाल्यार भारताचेर म्हारगायेची खुरी येतली. देखून ह्या फावटी लोकांनी फक्त कमळाक निवडून हाडचे अशें आवाहन गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री आनी सध्याचो फोंडेचो उमेदवार रवी नायकान केलां. रॉयला फर्नांडिसान पत्रकार परिशद घेतली. बाणावलेच्या काँग्रेस उमेदवार टोनी डायसाक पाठिंबा दिवपाचें आवाहन रॉयला फर्नांडिसान नागरिकांकडे केलें. बाणावले वाठारांतल्या रिक्षाकार आनी मोटर बायकरांचे भाडे मारपी लोक जाहीर आशिल्ले.
कांय दीस पयलीं दिगंबर कामतीन मुख्यमंत्र्याक वायफळ खर्च करच्या परस अपेक्षीत नागरिकांक मदत करपाची सुचोवणी दिल्ली. पूण ती सुचोवणी मुख्यमंत्र्यान मनार घेतली ना अशें सरचिटणीस रोयला फर्नांडीस हांणी सांगलें. बहुजन समाजाचे फुडारी तशेंच आम आदमी पक्षाचे सरचिटणीस उपेंद्र गांवकार आनी आम आदमी पक्ष फुडाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांनी डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांकां जाहीर फाटबळ दिल्याची घोशणा केली. तशेंच बहुजन समाजातले सगळे घटक तशेंच भंडारी समाजातल्या भावांचोय डॉक्टर शेटये हांकां पुराय फाटबळ आशिल्लीची घोशणा ह्या वेळार जाल्या. पेडणे आनी मालपे वाठारांत रस्तो पिड्ड्यार आशिल्ल्यान येरादारी खातीर नागरिकांक खूब त्रास जाता. ते आपल्या कामार वेळार पावना. कदंबा NP सारक्यो 6-8 चक्रांच्यो गाडयो येयल्यो जाल्यार येरादारी आडखळून उरता. 108 वेळार पावना. दीस रात हांगासर खूब गर्दी आसता. ते खातीर बेगोबेग येरादारीच्या प्रश्नाचो सुटावो जावचो अशी लोकांची मागणी आसा. खायात पियात मजा करात असो संदेश दिवपी गोंयचो नामनेचो कार्निवाल फेस्टिवल 26 फेब्रुवारीक सुरू जातलो. कोविडाचें पालन करून गोंयच्या 5 वाठारांनी कार्निवाल करपाचो निर्णय सरकारान दिला. देश विदेशांतल्यान लोक गोंयांत कार्निवाल पळोवपाक येतात. फाटल्या वर्सा कार्निवाल जावंक ना देखून ह्या वर्सा कार्निवालाक गर्दी जावपाची शक्यता आसा. कार्निवालाक 26 फेब्रुवारीक सुरू जातलो. 27 तारखेक मडगांव, 28 तारखेक वास्को जाल्यार 1 मार्चाक म्हापशांत जातलो. कोरोनाचे दुयेंती सेगीत मेळत आशिल्ल्यान सरकारान हेचेर निर्बंध घालपाची पाळी हाडल्या. तर ही असली गोवा टॉप 25 ची बुलेटिन. मेळुया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.